देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप पाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. भायलें तशेंच भितरलें त्याच देवान केलां न्हय. लूक 11:40. दिसता तशें नासता, चकचकता तितलेंय भांगार न्हय. होत्याक दाखोवपाचे दांत आनी चाबपाचे दांत खंय वेगळे अश्यो आदल्यांच्यो म्हणण्यो आसात. भायल्यान एक स्वभाव आनी भितरल्यान वेगळेंच अशे तरेन आपलें जिवीत चलयतल्या फारिजेवांक जेजूची शिकवण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. फारिजेव देवाची समूर्त पाळटाले वो लोकांक दाखोवंक समूर्तीचे भायले नेम कायदे पाळटाले, पूण तांचें भितरलें जिवीत, तांचीं चिंतनां, तांचे विचार देवाक माननासले. म्हणटूच लोकांक दाखोवंक भायले कायदे चाली रिती पाळटना जेजू तांकां आपल्या भितरल्या जिविताचेरूय लक्ष घालूंक आपयता. दर सकाळीं मिसाक सगल्या मागण्या जमातीक धांवप, सगल्यांगेर लादायणी करप, आपल्याच घरांत मोगान आनी शांतीन जियेन आसतना रावप हें जेजूक मानना. आपूण दुसऱ्यांवन अदीक धर्मवंत, अदीक पवित्र आनी बरें म्हूण दाखोवंक मोई वो रुपणी मास्क घालून भोंवतात तांकां जेजू भायलें तशेंच भितरलें पळयता त्या देवाचो उगडास करता. देवा कडसून मनशाच्यान कांयच लिपोवंक जायना. देवाक आमच्या काळजां मनाच्या गुटांची बरी खबर आसा. फारिजेवां सारकीं पात्रां आनी ताटां भायल्यान नितळ दवरून पूण भितरल्यान नागवण्यां आनी खोटेपणाची कर्तुत्वां ना करूंक जेजूची शिडकावणी आमकां सगल्यांक आसा. पातकाच्यो आनी खोटेपणाच्यो वाटो सोडून एक बरें कुमसार करून ओतम्याची सफाई करुया. भायर दिसती पडटा तसलीच सोबिताय वो ताच्यावून अदीक आमच्या ओतम्याची सोबिताय देवान आमचें सवें पळोवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.